थोडे शीख हातात खायनाचं बसून पांगून घेतात. त्याच्यावर शिकवण्याचे असले 20% मिटिंग करतना काउन्सिलाचे इलेक्शन जावन आज काउन्सिल फॉर्म नवे काउन्सिल हांगा आसपाचें. तो सिनारियो इंटरव्यू चेंज जाल्ले आसा. काउन्सिल इलेक्शन जायना, काउन्सिल इलेक्शन फुडें गेल्लें आसा आनी डोर टू डोर एजन्सी जुलयाच्या 30 तारखेक 31 तारखेक सोंपता. टोटल प्रोसिजर करपाक मिनिट्स काउन्सिल मिटिंग जातकीर मिनिट्स करपाक 10 दीस वतात. मिनिट्स करपाक लागून आतां कितले करून बसून बारीक बारीक मिस्टेकीस जाली तातूंत म्हणजे तो टेंडर करचे पडटा, डीएमए अप्रूव करचे पडटा, टेंडर प्रोसेसिंग करचे पडटा, टेंडर अप्रूव करपाक टायम दिवचे पडटा. तो टेंडर जाले टेंडर ओपन करून फायनान्शियल मीट ओपन करून मागीर ते फायनान्शियल अप्रूवल घालचे पडटा. हे करपाक एडी टोटल कितलो मनी पयशे लागता? मिनिमम कितले लागता? 1-2 महिने लागता. सो हे सगळें काउन्सिलाच्या नदरेन येता आनी ताचो प्रोसेस आमी इन एडवान्स करता. अजून वायट कितें आसा? कोणें सोडून कडेन 400 कोटी कोण हाडले? सो आता हाजेर डिस्कशन करून मी सगळे त्याच्या नाव उलयता. तांचे आमी कायद्यान आमी सगळं लिगल एडवायस घेता. कायद्यान कितें करपा म्हणल्यार करता आनी कशें फायनींग करपाचें कितें डिफॉर्मेशन केस ती घालपाचें केला. आयकलें न्ही? 24 तारखेक तो एडमिशन आयलो हांव सांगता. हांव पर्सनल कितें करपाचें करतलो तुका सांगता. तुवें एश्योरन्स दिला हे कायम चालू जावपाक जाय आनी काबार जावपाक जाय. तुका सोडपा येना इतलें तुका सांगता. फुडलें मागीर आता जे कोण आमचे काउन्सिलान जे पास केला ती तुम्ही ऑर्डर पुलिसांक सबमिट करपाक पडटली, ती कंप्लेंट लावपाक पडटली. ऑर्डिनरी मिटींग बहुधा ह्या काउन्सिलाची लास्ट मिटींग अशें म्हणपाक हरकत ना. कारण 26 तारखेक ह्या काउन्सिलाचो टर्म सोंपता. एडमिशनाची ऑर्डर ना स्पेशल मिटींग एडमिशनाची केन्नाची ऑर्डर तातूंत थोडे ऑफिशियल एजंडा आशिल्ले ते हांवें घाल्या. म्हणल्यार 1-2 व्हेहिकल्स आमचे कंडमनेशन आशिल्ल्यो तें एप्रूव जालां. दुसरें म्हणल्यार 2 गाडयो स्टाफाक नवी घेवपाच्यो जेम पोर्टलाचेर तेंय एप्रूव जालां. आनीक एक फूड पर आमी मशीन घेतात म्हणजे पणजे CCPन घेतला आनी म्हापशें घेतला. बऱ्यांतलें बरें पैकी मशीन. हें मशीन आमच्या ट्रकाक आमी ट्रकाक बांदपाचें आनी खंय मूव करून समज म्हजी वडां 2-4 वड एक करून जाय पडले थंय झाडां बिडां म्हणजे पावसा खातीर आमी ते जातूंतले बेगीन हाडपाचो प्रयत्न करतात. तें एक मशीन. आनीक थोडे आमी ट्रान्सपोर्टेशनाक पयशे फारीक करताले म्युनिसिपल फंडांतल्यान जवळ 1.5-2 कोटी वताले वेट गार्बेज. ते हांवें वेस्ट मॅनेजमेंटान आमी पयर मिटींग जाली पणजे आनी आमकां रिक्वेस्ट केला तुमी तुमचे म्युनिसिपालिटी फंडांतले पयशे म्हणनाका ते आमी वेस्ट मॅनेजमेंटान पयर फारीक करा. सो तेंय आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. आनीक मालबाटा एक चिल्ड्रन पार्क आनीक थोडे आमचे डेटा एंट्री ऑपरेटर ड्रायव्हर आनी डेली बेज ड्रायव्हर कॉन्ट्रॅक्टर ड्रायव्हर आसा आनी थोडे 5 वर्कर आहा. एक्सटेंशन एक आसा तेंय घेतलां. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑफकोर्स येता डोर टू डोर एजन्सीज जाचेर खुबशे फाटले दिसांनी रामायण महाभारत जालें. चेअरपर्सनाचे 100 कोटी घोटाळा करपाक सोदता आनी कितें करपाक सोदता. चेअरपर्सन कितले पयशांचे घोटाळा करपाक सगळ्यांच्या परस म्हणून पेडार बद्दल दामबाबाक खबर आसा. तो सगळें म्हजें वच दवरून आसा. 1 रुपया समज म्युनिसिपालिटीचो खावन समज चेअरपर्सन गेल्यार दामबाबान ताका त्या चेअरपर्सनाक शिक्षा दिवची अशी म्हजी प्रायवेट विनंती दामबाबा कडेन आसा. आनी तातूंतल्यानच कोणाचे सेंटिमेंट म्हाका कोणा आयले कोणाचे सेंटिमेंट खंय हर्ट जाले. आतां कोणाचे जाल्यार ते दामबाब पळयतलो ते सेंटिमेंट हर्ट जावन हांवें तो एजंडाचो सगळें डिस्कशन लिगल मॅटर बिटर घेवन तो पॉयंट डिफर केलो. पॉयंट तुमकां परत एकदां कळपाक लागून सांगता. जे मनशान एलिगेशन करता पळय त्या मनशांनी तूं चुकलां हें शेवट पर्यंत प्रूव करून दाखयता. हें म्हजें प्रामाणीक म्हजें काम करपाचें सिस्टम. आमचो टर्म काबार जावपाक आशिल्लो आनी खरें म्हळ्यार आज हांव ज्या जाग्यार वता ते नवो चेअरपर्सन बसपाचो ते कावन्सील जावन नवो चेअरपर्सन येवपाचें. राजकारणाक काही घडामोडी जाल्यो आनी म्युनिसिपल इलेक्शन डिले गेली. त्या दृश्टीकोन मजा आयलें की 2-2.5 म्हयने हे प्रोसेस करपाक लागतात. आतां मिनिट्स करपाक 8-10 दीस वतले. तातूंत भितर हांव आसतलो काय म्हाका खबर ना. मिनिट्स करतकीर ताचे मागीर टेंडरींग प्रोसेस करची पडटा. टेंडरींग प्रोसेस करता DMA अप्रूवल करची पडटा. DMA टेंडरींग करची पडटा. टेंडरींग करपाक तांकां एक
बारा दीस टायम दिवचो पडटा टेंडर घालपाक. ताजे नंतर ते टेंडर ओपन करचें पडटा, फायनान्शियल बीड ओपन करचें पडटा. ताजे नंतर ते फायनान्शियल एप्रुवलाक धाडचें पडटा. ताजे नंतर ती वर्क ऑर्डर दिवची पडटा. मागीर ते इम्प्लिमेंटेशन हें करता म्हळ्यार आतां 31 जुलयाक तांची ऑर्डर कामार. त्या दृश्टिकोनान हें आमी टेंडर केलें. कांयच रेडी करून नाशिल्लें फायली हांगा फक्त फायली रेडी करून दवरले. ताचे मिनिट्स कांयच तुमकां ओपन करून दाखयला. ते सगळे रॉंग म्हटलं आणि ताणें म्हटलं डिफॉर्मेशन केस घालता. हेजेर कितें? डिफॅमेशन केस नक्कीच घालचे. कारण डिफेम जाले जाल्यार ते डिफेमेशन केसांतल्यान आनी फेमस करया तांकां. प्रॉब्लेम ना आमकां. जाय तितले घालून. पूण आज तुमी एक नोट केला जाल्यार पळयात चेअरपर्सनान कितें म्हणलां, ही हॅज हिमसेल्फ एडमिटेड दॅट तेन्ना तें डिसिजन जाल्लें डिफर करपाक. तें जाल्लें कित्याक एप्रिलाक इलेक्शन जावपा आसलें म्हणून. केला काय ना, रिकॉर्डार आहा काय ना. आनी मागीर जेन्ना इलेक्शन्स पोस्टपोन जाली त्या टायमार मिनिट्स चेंज जाल्या. तेजो अर्थ तो जालो आमचो प्रॉब्लेम कोणा खातीर, आमचो प्रॉब्लेम की मिनिट्स आहा ते रॉंग रिकॉर्ड जाल्या म्हणून. आतां तेमी डिसायड केला ते डिफर करचे आनी एनी अदर बिजनसान ते हाडचे. फेर इनफ. आमगे मेन प्रॉब्लेम कितें आसलो, जो रेजोल्युशन घेवंक वतना तो रेजोल्युशन रिकॉर्ड कसो जालो, तो आमचो मेन हें आसलो कंप्लेन. आनी ते प्रमाणे आमी कंप्लेन केल्ले. आज जेन्ना तेमी डिसायड केल्ले आहा की हे डिफर करून ते एनी अदर बिजनसा हाडून पास करचे, नो प्रॉब्लेम. फ्रेश रेजोल्युशन जातले. कित्याक मेन म्हणटा तो 30th मार्चाक ते रेजोल्युशन घेवंक ना पूण मिनिट्स जाले. सो तेजेर आमी कंप्लेन केल्ली आहा. हितून फाल्स कितें जालें. दुसरें सांगता तो ते सांगता की फायलीचें नोटींग इंजिनियरांक तो प्रेशरायज करता आनी नोटींग घालपाक लायता. एक टेंडर आहा तो आय मीन एक जें वर्क आहा तें म्युनिसिपल फंडांतल्यान करचें आनी दुसरें वर्क आहा तें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना थ्रू करचें म्हणल्यार तेंच्या फंडांतल्यान. हें तेणें करूना. हें सपोज रॉंग आसा जाल्यार हांव कितें वेळेर जाता समजला तुका. फॅक्ट आतां आमकां कशें मेळ्ळें, आमकां कोणें सांगलें तें तेजें प्रॉब्लेम ना. तें तेणें खबर काडपाची. पूण हो फॅक्ट हें कित्या खातीर, कित्याक हांगा म्युनिसिपालिटी फंडांतल्यान जेन्ना तूं करता जाल्यार बील सटासट पास जाता. ताका EPF ना, ताका प्रोविडंट फंड ना, ESI ना, कांय चॅक करना आनी ताका बिल्स जाता. वेदर जेन्ना बिल्स वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना वयता ते सगळे चॅक करता तेंचे ESI प्रोविडंट फंड सगळे आनी तेन्नाच ते पेमेंट जाता. सो हें शॉर्टकट कोणा खातीर करपाक सोदतालो तो समजला. सो हो मेन मुद्दा आहा. सो तेमी ते डिफेमेशन जें सांगलें पळय तें नक्कीच करचें. कांयच प्रॉब्लेम. पूण हांव एटलिस्ट एक म्हाका समाधान जालें की हें डिफर करून तेणी प्रेसाक वोटींग करूं ना. सो तें म्हाका मान्य आसा. कळ्ळें. दॅट आय एम सॅटिस्फायड. कित्याक नाजाल्यार मिडियान जेन्ना तेका रिपोर्ट केल्ले तें तूं नाच म्हणटा, रेजोल्युशन गेलें म्हणटा. हें खंय तरी रॉंग जातालें. कित्याक तेणें स्टार्टिंगाकूच पयलीं सुद्दां प्रेसाक थँक्यू म्हणला. आनी त्या टायमार सपोज म्हणटा हें रेजोल्युशन केल्लें म्हण अशें दाखोवपाक गेलें जाल्यार प्रेसाक फोटींग जातालें. कॉन्ट्ररी जातालें तेगेलें. एक कडेन थँक्यू आनी दुसरे कडेन फोटींग थारोवप. सो आमचो मुद्दा आशिल्लो रिगार्डींग रिकॉर्डिंग ऑफ मिनिट्स 5661 and 5662 which was never resolved on that particular day. आनी ते प्रमाणे आमी कंप्लेन केल्ले.